नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. हांव समिधा कुंकळकाराचे आवाज गोयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. बुधवारा रातीं जाल्ल्या दोन वेगवेगळ्या अपघातांनी 3 जाणांक मरण. गोकुळडेपाडी पॅसेंजर बसीच्या धपक्यान 2 जाण सोंपले जाल्यार हरवळ्यात 2 दुचाकी मदीं जाल्ल्या अपघातान एकल्याक मरण. श्रवण बर्वेचो खूनच. पोस्टमॉर्टम रिपोर्टांतल्यान खून जाल्ल्याचे उक्ताडार. आंबेडे नगरगांव वाठारांत दुबावीत पद्दतीन सापडिल्ली श्रवणाची कूड. गोंयच्यान गुजराताक बेकायदेशीर सोरो वाहतूक करपाचो प्रकार पिसुल्लेच्या गेलस्टॉर्म डिस्टिलरीक पडलो म्हारग. गुजरात पुलिशेन गोंय अबकारी खात्याच्या सहकार्यान कंपनी केली सील. हवामानात बदल आणि तापमान वाडीचेर उपाय म्हणून शारांनी रोयतले झाडां. रान आणि नगर उदरगत खात्याची संयुक्त मोहीम. रानमंत्री विश्वजीत राणेची माहिती. मडगांवां रेल्वे पोंदा चिड्डून तरणाट्याक आयले मरण. कोंकण रेल्वे पुलीस करतात फुडलो तपास. आणि नेरूल मोटर्स मार्केटा सयत रस्त्या कुशीकचे सुमार 33 गाडे केले मातये बरवण. कोर्टाच्या आदेशा उपरांत म्हापशेच्या भौशीक बांदकाम खात्यान केली कारवाय. आता पळयात खबरो विस्तारान. श्रवण बर्वेचो खून जाला. पोस्टमॉर्टम रिपोर्टांतल्यान ही गजाल उक्ताडार आयल्या, पूण ताका कोणे आनी कित्याक मारलो तें मात कळपाक मार्ग ना. मंगळारा नगरगांव आंबेडे वाठारांत हनुमान देवळा लागसार श्रवण बर्वे ह्या तरणाट्याची कूड दुबावीत अवस्थेत सापडिल्ली. राज्यात अपघातांचे प्रमाण उणे जावपाचे नांवूच घेना. बुधवारा रातीं जाल्ल्या 2 वेगवेगळ्या अपघातांनी 3 जाणांक जीव वगडावचो पडलो. गोकुळडेपाडी पॅसेंजर बसीचो धक्को बशिल्ल्यान दिलीप वेळीप पिराय 38 आनी संदेश गांवकर पिराय 26 ह्या दोगांक मरण आयलें. जाल्यार सुपाची पूड हरवळे 2 दुचाकी मदीं समोरासमोर टक्कर जाल्ल्यान संदीप गावडे पिराय 47 हाका मरण आयलें. जाल्यार हेर 2 जाणांक किरकोळ दुखापत जाल्ल्याचें कळटा. फुडलो तपास सुरू आसा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. बांबोळे जीएमसी भायर बेळगांवच्या संतोष कांबळी हाची कूड मेळिल्ली. हे विशीं आक्षे पुलिसांनी खुनाचो गुन्यांव नोंद केलो. आयतारा 13 तारखेक बांबोळे गोंय वैजकी हॉस्पिटलाच्या भायर रस्ते कुशीक आशिल्ल्या गाड्यांत ताची कूड सापडिल्ली. ताचे तकलेत फाटले वटेन घावे आशिल्ले तेन्ना पुलिशेन खुनाचो दुबाव उक्तायल्लो. चवकशे उपरांत आक्षे पुलिसांनी खुनाचो गुन्यांव नोंद केलो. बांबोळे जीएमसीचे भायर जी दुकानां आसात ती वेंडर्सांक लागून दिल्ली, पूण ती दुकानां अजून ती थोडी दुकानां बंद आसात. त्या दुकानांचे भायर आयतारा सांजे एक डेड बॉडी मेळिल्ली आनी ही डेड बॉडी जी आसा ती संतोष कांबळी जो मूळ बेळगांवचो पूण रावतालो सांताक्रूज. हेजे वय 50 वर्सां सुमार आशिल्लें आनी ही जी डेड बॉडी आशिल्ली ती डेड बॉडी तेजी तकलेक मार लागलेलो अशें थंयचे जे पुलीस आशिल्ले त्यांचे कडल्यान आमकां जी माहिती मेळिल्ली तेन्ना तेजी जी डेड बॉडी आसा तेजी तकलेक मार लागलेलो आनी थंय सायडीक एक फातर आशिल्लो. त्या फातराक ते रगत सुद्दां लागलेले. सो ही जी डेड बॉडी आसा ती ह्या डेड बॉडीची फॉरेन्सीक तपासणी जाली. मागीर उपरांत पुलिसांनी डेड बॉडी ती आपली ताब्यान घेतली. आनी आयची म्हत्वाची बातमी म्हणजे ही जी डेड बॉडी आसा ती पुलिसांनी FIR रेजिस्टर करतना मर्डर म्हणून FIR रेजिस्टर केल्ली आसा. जाल्यार हेजी फाटली जी चौकशी आसा ती आक्षे पुलीस करता. आनी आयची म्हत्वाची बातमी म्हणजे ही जी डेड बॉडी आयताराक सापडलेली ती आक्षे पुलिसांनी FIR रेजिस्टर करतना मर्डर म्हणून FIR रेजिस्टर केल्ली आसा आनी सगळी सेक्शन जी आसा ती मर्डराची सेक्शन लावन ही FIR रेजिस्टर केल्ली आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर यश आडारकर बरोबर हांव गौरेश गांवकर, पणजेसून. गोंयच्यान गुजराताक बेकायदेशीरपणान सोरो वाहतूक करपाचो प्रकार पिसुल्लेच्या गेलस्टॉर्म डिस्टिलरीक बरोच म्हारग पडलो. गुजरात पुलिशेन गोंय अबकारी खात्याच्या सहकार्यान हे कंपनीचेर धाड घालून ती सील केली. गोंयच्यान गुजराताक बेकायदेशीरपणान सोरो वाहतूक करपाचो प्रकार पिसुर्लेच्या गेलस्टॉर्म डिस्टिलरीज कंपनीचे आंगलड आयलो. ताचे जाले अशें गेल्या म्हयन्यांत कंपनीचो सोरो घेवन एक ट्रक गोंयच्यान गुजराताक गेल्लो. गुजराताक ट्रक पावले उपरांत गुजरात पुलिशेन तो चौकशे खातीर आडायलो. चौकशे वेळार भितर सोरो आशिल्ल्याचे दिसून आयले. चौकशी करतना ट्रक ड्रायव्हरा कडेन कसलीच कागदां आनी परवानोय नाशिल्लो.
ते उपरांत गुजरात पुलिशेन चौकशेक सुरवात केली. चौकशे वेळार पिसुर्लेच्या गॅलस्टॉम डिस्टलरीज कंपनीचे नाव फुडें आयिल्ले. गुजरात पुलिशेन गोंयां येवन गोंय अबकारी खात्याक हे विशीं म्हायती दिल्ली. उपरांत गोंय अबकारी खातें आनी गुजरात पुलिशेन जोड कारवाय करून बुधवारा ही कंपनी सील केली. नमस्कार. गुजरात पोलिसांनी कांय दिसां पयलीं गोंयाच्यान गुजरात वचपी एक सोऱ्याची गाडी धरलेली आनी हातून मोठ्या प्रमाणान जे सोऱ्याची वाहतूक जाताले हे बेकायदेशीर आसलेले आनी तेंचे कडेन खंयचेच प्रकारचे कागदपत्र मेळनासले. तेका लागून गुजरात पोलिसांनी चवकशी करतानाच ही जी वाहतूक जाताली ती गोंयाच्यान गुजरात हांगासर जाताली आनी तेका लागून जे गुजरातचे पोलीस आसले तेंच्यांनी गोंयान येवन जी पिसुर्ले सत्तरी हांगासर जी गॅलस्टॉम डिस्टलरी प्रायवेट लिमिटेड ह्या कंपनीचेर येवन तेंच्यांनी चवकशी केली. तेन्ना तेंचे कडेन पोलिसां कडेन एविडंट नासले तेका लागून तेंच्यांनी परत गेले आनी 2 दिसां पयलींच तेंच्यांनी परत हांगासर येवन कायदेशीर कारवाई करत हांगासर जी कंपनी आसा ती सध्या सील केलेली आसा. ह्या वेळार मेळिल्ली म्हायतीनुसार तेंचे कडेन जे दारू सप्लाय जाताले सोरो ह्यो बेकायदेशीर जातालो आनी तेंचे कडेन खंयचेच प्रकारची जी कागदपत्रां आसा ही वाहतूक करपाची तेंचे कडेन नासली. तेका लागून तेंच्यांनी सखोल चवकशी करून सध्या ही कंपनी आसा ही सील केल्ली आसा. हेतून गुजरात पोलीस तशेंच गोवा अबकारी खातें आनी वाळपी पोलीस हांच्यांनी ही कारवाई केल्ली आसा आनी सध्या कंपनी आसा ही सील बंद केलेली आसा. हेजो फुडलो तपास आसा ह्यो गुजरात पोलीस करत आसा. वाळपेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर सपना सामंत. हवामानात बदल आणि तापमान वाढीचेर उपाय म्हणून शारांनी झाडां लावपाचो उपक्रम हातान घेवपाची इत्सा रान खात्यान दाखयल्या. नगर उदरगत खात्याच्या सहकार्यान ही मोहीम हातान घेतले म्हणून रान मंत्री विश्वजीत राणे सांगता. बुधवारा मंत्री विश्वजीत राणेन रान नगर उदरगत खात्याचे अधिकारी आणि पालकांची नगराध्यक्षा वांगडा बसका घेतली. वाडट्या तापमान वाडीक तोंड दिवपा खातीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी शाश्वत आनी सैमीक आदारीत उदरगतीची मोख दवरल्या. ताकाच लागून गोंयच्या पालिका वाठारांनी झाडां लावपाचो उपक्रम हातीन घेतले. नगराध्यक्ष आनी नगरसेवकांनी हे मोहिमेंत वांटो घेवन ह्या ग्रीन मिशनाक आदार दिवचो अशें आवाहन मंत्री विश्वजीतान केलें. पावसाचें उदक, कोयर आनी हेर सैमीक संसाधनांचो वापर करून झाडां लावपा खातीर जागे निश्चित करतले. स्टुडिओ पॉड हे एजन्सीच्या आदारान हें काम हातीन घेतलें खंय. ह्या उपक्रमाक लागून हवेचो दर्जो सुदारतलो, जैव विविधताय तिगून उरतली तशेंच लोकांक फायदो जातलो खंय. सर एक बाईट मीडिया मिटींग झाली. आयज आमी सगळे गोंयचे सगळे चेअरपर्सन्स आणि CCPचे मेयर मिस्टर रोहित मनसोरात तेंचे कडेन आयज चर्चा आमी केल्या. पूर्णपणे मिटींग विथ ऑल द CEOs आमी मिटींग घेतल्या आनी यू कॅन कम यंग मॅन कम. सो बेसिकली सगळे सो बेसिकली आम्ही सगळे चेअरपर्सन कॉन्फरन्सान घेऊन आणि देशाच्या प्रधानमंत्रीचे एक विजन टू क्रिएट ग्रीन लंग्स विथ इन अर्बन एरियाज आणि अर्बन सिटीचे भितर आम्ही कशें करूं शकता म्हणजे त्यांचे सजेशन घेऊन त्यांची जी कल्पना आहा त्या माध्यमांतल्यान ते फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. कारण हे ग्रीन हब हे बेश्टे ग्रीन हब न्हू, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इंटिग्रेट करून फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे डिपार्टमेंट ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री त्याच बरोबर आमचे एक्सपर्ट आमचे PCCF आहा प्लस आमचे सुजीत कुमार डोंगरे आहा प्लस आमची पुराय टीम आनी आमी कशें फुडें व्हरूंक शकता. एक टीम प्रत्येक म्युन्सिपालिटीन आमी करतले अंडर द चीफ चेअरपर्सन. आयज आमचे CCPचे मेयर आहा तेंचे बी एडवायस घेवन तेंचे विचारधारा कितें आहा आनी आमी पूर्णपणे पाठिंबो दिवपाचो आमचो प्रयत्न आसा. ग्रीन लंग थियरी आनी गोवा एक आदर्श राज्य जावंक जाय आनी हें कशें करपाक जाय. जी सुडाकडेचे कितें पयशाच्या माध्यमांतल्यान आमी तांकां बॅकअप करूं शकता, फॉरेस्ट डिपार्टमेंटचे बॅकअप करूं शकता आनी जे तेंच्या मनान आहा तेंचे बद्दल तेंचो शहर तेंची एरिया तेंचे मनान जे कितें विचारा ते कशें फुडें व्हरपाक आमी फेसिलिटेटर म्हणून आयज सरकार काम करतले. हो सरकार तेंचो सरकाराचो कसो उपयोग करून घेवन जाय आमी कन्सेप्ट तेंचे फुडें दवरूं शकता. लास्ट कन्सेप्ट इम्प्लिमेंट फुडें कशें व्हरपाक जाय तेंचे माध्यमांतल्यान फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसा. आनी ह्याच तरेन अर्बन डेव्हलपमेंट आनी सगळे CEOs आनी चेअरपर्सन एवरी ऑल्टरनेट मंथ एवरी मंथ एक 2 वरां तरी आमी बसपाक जाय म्हणजे तेंचे सगळे इश्यू टायम टू टायम आमी ते रिजॉल्व करूं शकता आनी ह्या तरेन फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. मडगांव रेल्वे स्टेशनाचेर रेल्वे खाला चिड्डून माडेल फातोडेच्या जेरिको ह्या तरणाट्याक मरण आयलें. ताची कूड पोस्टमॉर्टमा खातीर हॉस्पिटलांत धाडून दिल्या. मरण पाविल्ल्या तरणाट्याची पिराय 21 वर्सां आसा. कोंकण रेल्वे पुलीस सध्या ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास करतात.
25 वर्सांचो जेरिको डिकोस्टा माडेल फातोड्डा हांगा रावपी हाका आपलो जीव एक रेल्वे अपघाताक वगडाचो पडलो. ही दुखेस्त घडणा आज सकाळी 7 वरांच्या सुमार घडली. मडगांव रेल्वे ट्रॅकाचेर एक मनशाची कूड पडल्या अशी कोकण रेल्वे पुलिसाच्या निदर्शनाक आयले. तांणी रोखडीच थंय धांव घेतली, ह्या घटनेचो पंचनाम केलो आनी हे व्यक्तीची वळख पटोवपाक सुरवात केली. वळख पडटकीर तांणी ही जी ताजी कूड आसा ती दक्षिण गोंयच्या जिल्हा इस्पितळाच्या सेवाग्रामांत धाडिल्ली आसा आनी ताजेर थंय पोस्टमॉर्टमूय जातलो. मेळटा त्या पुलिसां कडल्यान मेळटा त्या म्हायती प्रमाणे जेरिको डिकोस्टा हो मुंबय गेल्लो कारण ताजो विदेशाक नोकरेक वचपाचो विजा जो आशिल्लो तो नूतनीकरण करपाक आशिल्लो आनी तो रिन्यू करून म्हणजे नूतनीकरण करून तो गोंयाक परतो येतालो सकाळ फुडें आनी तेन्ना ही दुखेस्त घडणूक घडली. पुलिसांनी सद्या तरी घातपाताचो जो कितें हें आसा तो न्हयकारला. तांणी हो नैसर्गीक मृत्यू म्हूण नोंद केल्लो आसा. त्याच बरोबर पुलिसाचें म्हणणें अशें आसा की आमी स्टेशनाची कसो हो प्रकार घडलो हें अजून सांगपाक आमी क्लियरली सांगपाक शकनात. पूण एक तरी जेरिको जो ट्रेनीन येतालो तेन्ना तो पडपाक शकता आनी तो रेल्वे पोंदाक येवपाक शकता. ना जाल्यार रूळ जो आसा तो क्रॉस करतना हो एक्सिडेंट जालो अशें आसपाक शकता. त्या खातीर पुलीस सद्याक CCTV ज्यो आसात रेल्वे स्टेशनाचेर त्योय चॅक करतात आनी ताजो आदाराचेर फुडलो सगळो तो तपास आसा तो चालू आसा. गोमंतक TV खातीर हांव गौरंग प्रभू मलकानेकर. कोर्टाच्या आदेशाप्रमाणे नेरूलच्या ब्रिज कन्स्ट्रक्शन सुवाते लागसार आशिल्ले सुमार 33 गाडे म्हापशेच्या भौशीक बांदकाम खात्यान मातये परवण केले. हातूंत एका 30 वर्सां पोरण्या नुस्तें मार्केटाच्या शेडीचोय आस्पाव आसा. ह्या वेळार उत्तर गोंय पुलिसांनी 10 पुलीस कॉन्स्टेबल घडणूक थळार तैनात केल्ले. हे गाडे अचकीत मातये परवण केल्ल्यान विक्रेते तशेंच नुस्तेकारांनी नाराजी उक्तायल्या. पळयात. ही आता अख्खी लेन करूंक ना. आता ही शॉपां खंयच्यान खंय मेरेन स्टार्ट जाल्या. तुम्ही ऑपरेट करताले न्हू शॉपा तुम्ही ऑपरेट करताले न्हू तुमकां मात्तूय सांगना तेंच्यांनी कित्या खातीर मोडटा तुम्ही विचारूंक कोता तेंकां उगीच रावले तुम्ही तुम्ही काडले ओके पूण कित्या खातीर तुमी कित्याक काडली सांगतालो तुमकां रायटूच ना जाल्यार पडलेच पाडपाचे मोडलेच म्हणून सोदना. म्हणजे गोंयकाराक बिझनस करूंक मेळा दिना गोंयकारांक बिझनसूय ना ना गव्हर्मेंट जॉबूय ना आनी फकत भीक मागपाची कोणे बिझनस करपाचो कायले येता पळय तेंच्यांनी आमचें राज चल्यार आमकां राज हे कोणाच्या आशिर्वादान तांकां बिझनस करूंक मेळटा आनी गोंयकारांक मेळना सीएमा विचारपाचें नाजाल्यार पंच बी कोण आसा सरपंच बी कोण तुमी विचारपाचें बाबा हे कळ्ळें येयल्लें पळय हांगा उत्पन्न कळ्ळें घातलें पळय तांकां विचारपाचें आयज पंचायत बॉडी बीन येयली कोण सरपंच पंच मेंबर कोण येवंक ना कोणूच ना कोणूच येवंक ना म्हाका तुमच्या हितून म्हाका सीएमाक एकूच विचारपाक जाय की जे पळय आमी आतां हांगासर धंदो करताले गोंयकार पळय जे धंदो करताले तांकां आतां हे मोडिना फुडें आतां कितें करपाचें करूंक ना भायले 5 स्टार हॉटेलां बांदता पळय न्हू 5 स्टार हॉटेल तेंच्यांनी हे केला हे तुका पोटाक लागून करताले काम पोटाक लागून हे जमनी विकता कोण सरकार विकता आनी हे आतां 5 स्टार हॉटेलाक लागून तेंचे शान तेंचे पळय शान आहा पळय न्हू ते वयता न्हू तेका लागून हे बंद करूंक लायला आनी काय ना. तुमकां नोटीसी येयल्ल्यो खंय पयलीं नोटीसी खंय येयल्ल्यो पंचायतीन कोणाक दाखयला मिटींग घेता म्हणून कोणाक दाखयला तुमकां नोटीस बी काय दिवंक ना खंय येयला कोणाक मिटींग तेंच्यांनीच घेतला पंचायती आनी कोणाक काय दाखोवंक ना. 27 येयल्ल्यो तुमच्या आयज हे आतां डेमोलिश करपाची ऑर्डर काडला पळय हायकोर्टान त्या
आता तुमचे डेमोलिश चालू आसा कितें म्हणपाक सोदता आतां हाचेर कितें करपाचें कोण काय करूंक शकना येयला वरचून हेंचे कडेन पयसो आमचे कडेन पयसो आहा तुमकां खबर आहा कितें हो नेहरू लेक फिशरमॅन झोन म्हणून डिक्लेअर केल्लो आहा गोंयांत तेन्ना आमचे जायते नुस्तेकार आमचे ट्रेडिशनल फिशरमॅन आमचे नुस्तें हाडून हांगा एक मार्केट आसली आमचे शशी गोवेकर म्हणटा तेका तेणी आपले आदी एक बरें मार्केट बांदून दिल्लें आमकां कोणाक लोकल फिशरमॅन म्हणून आयज जी जायतीं शॉपां मोडले हांगा ते आमकां व्हडलें दुख ना कित्याक ते इलिगल आनी हायकोर्टाची ऑर्डर जेन्ना हे आमचे लोकलाचे एक नुस्त्याचें मार्केट आसलें आनी त्या नुस्त्याच्या मार्केटान एक बारीक मनीस नुस्तें विकून आपलें पोट भरताले आनी ते आमच्या गव्हर्मेंटान कोर्टाची ऑर्डर म्हणून दाखोवन आयज ते डेमोलिश केले आनी कंप्लीट ते बंद केले जेन्ना आमचे फाल्यां ट्रेडिशनल फिशरमॅन तेन्ना नुस्त्यान वयतले दर्यान वयतले आनी व्हेल्ले नुस्तें हाडटले तेंच्यांनी खंय तो हांगा एकूय काय जागो उरलो ना कितें आमी विकतले म्हणून एक फिशरमॅन मार्केट आसलें तेच्या पोंदाक बसून आमी हे नुस्तें आमचें विकताले आनी आमी आमचे फॅमिलीचें पोट भरताले आतां आमकां एक व्हडलो प्रश्न जाला तो फाल्यां आमकां नुस्तें काडलें जाल्यार आमी खंय वचप खंय वताक बसप आतां तूं जाणाय आमच्या गोंयांत कितली गरमी आनी निलनान तर चडूच गरमी आहा म्हाका दिसता ते आमचें नुस्तें केन्ना फाल्यां पंचायती फुडल्यान बसचें पडटलें आमकां कित्याक आमकां आनी ऑप्शन ना दुसरें अन्न वखदा प्रशासनान बुधवारा सांजेच्या वेळार तिसवाडी मालातल्या 12 आस्थापनांचेर धाड घाली सुमार 4 रेस्टॉरंटांक कुलूप लायले जाल्यार गोवा वेल्ला आनी सांतिनेज वाठारांतल्या रस्त्या कुशीक आशिल्ल्या 3 च्याच्या हॉटेलांची पळोवणी करून 11,000चो दंड दिलो अन्न आणि वखदा प्रशासनान आपली धडक कारवाय चालूच दवरीत नावेले 3 रेस्टॉरंटांचेर धाड घाली या 3 रेस्टॉरंटांच्या रांदचेकुडीत बुरशेपणां आशिल्ले अन्न आणि वखदा प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांक दिसून आयले 3 रेस्टॉरंटांक रांदचेकुडी निवळ करपा खातीर 2 वरांचो वेळ दिल्लो तशेंच ह्यान फुडें रेस्टॉरंटांनी नितळसाण दवरपाची ताकीदूय तांकां दिली बुधवारा केल्ले कारवायेत एफडीएन बुरशेपणाक लागून खेबर रेस्टॉरंटाक 5 दीस बंद दवरपाक सांगले FDA came and inspected all this restaurant in BN. What did they find? They find unhygienic problem everywhere. And the septic tank is not working, soaking tank is not working. You all have seen your photo of it. They are doing all the reports. You have the concerns about the hygiene going to be in your neighborhood. What are the concerns about? They are concerned health risk. All this unhygienic behind. Septic tank is not working properly. Soaking tank is not working. And all the smell is coming. आमकां एक कंप्लेन मेळिल्ली वन पर्सन हॅड कंप्लेन सेइंग दॅट दिस नावेली इन दिस बिल्डिंग रोजरी आर्काड देर आर सम शॉप्स ऑपरेटिंग इलिगली अँड अनहायजिनीक आनी त्यांनी आमकां हाडून दाखयलें की फाटल्यान ती ड्रेनेज ओपन आसा आनी ऑल हॉटेलर्स आर लिविंग देर ऑल डर्टी वॉटर इन दॅट ड्रेनेज So actually that is not our part, but we inspected all the restaurants which were here in line. आणि आम्ही तातूंतले 3 रेस्टॉरंटांक आमी हे दिले इन्स्पेक्शन रिपोर्ट दिलो आणि एक रेस्टॉरंट म्हणजे खूप अनहायजिनीक असले म्हणून आम्ही ते बंद केले अँड वी हॅव टोल्ड हिम दॅट यू डोंट ओपन इट अनलेस अँड अंटील यू रेक्टिफाय ऑल द डेफिशियन्सीज अँड देन यू हॅव टू रिपोर्ट टू अस अँड देन सबमिट इट आणि ते सगळे आम्ही कलर्स बी असलेले ते सगळे आम्ही कलर्स काढले and we will wait for 5 days. We will see if he complies within 2 or 3 days. We will open his restaurant if everything is in place. And rest of the deficiencies were minor, so I mean permission dila to run, but they also have to comply all the deficiencies and report within 5 days. So we will come and inspect again, and if they don't comply with the deficiencies, we will take action against them. 2 शॉपांचा सध्याक तांकां टायम दिला तुम्ही क्लीन तांकां 5 दीस दिला टायम दिला आमी ताका सो दॅट दे वील क्लीन इट
and then we will come and see the place, and then we will ask them to. It is operating at present. It is a minor deficiencies. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठान एका स्वेच्छा याचिकेत दिल्या निर्देशाप्रमाण राज्यातली बेकायदेशीर बांदकामांचो आढावो सरकार घेता. या बांदकामांची सर्वेक्षण करून अनुपालन अहवाल सादर करपा खातीर सरकार पंचायतीन तशेंच नगरपालिकेन उच्च न्यायालयाकडेन वेळ मागलो. ताका लागून हे विशीं फुडली सुनावणी 13 जुना मेरेन स्थगीत केल्या अशी माहिती ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम हांणी दिली. related with illegal constructions. The government asked for time for the purpose of reviewing the whole thing, and the court has granted time. Matter has been kept now on 13th of June. In the meanwhile, government will review the whole thing. As far as compliances by the municipalities and panchayats are concerned, the court has granted them extension till 12th of June, and the matter has been now kept on 13th of June before the court. You have made a statement that government will come out with some concrete solution. What was that? No, we have said that we are reviewing the whole thing, and we are going to take particular steps, or whatever things have to be done by the government side, that will be taken by the government. That is what is being informed to the court. But on the state and the national highway side, you told that they will be taking Nothing, no discussion took place as far as today's hearing is concerned. It is simply sit adjournment. But any meetings have been taken? No, that is happening at the government level. मांडपान आवेले अंडरग्राउंड लायटीचे केबल्स आणि नळांची पायपां घालपा खातीर रस्ते खणिल्ले ते कंत्राटदारान सारखे दुरुस्त करूंक नाशिल्ल्यान व्हड प्रमाणात धुल्ल जमला. ह्या धुल्लाक लागून नागरिकांक भलायकेचे त्रास सोंसचे पडटात. कंत्राटदाराच्या बेपरवाक लागून ही परिस्थिती म्हणून थळावे बेजार. सगळी माती काढली, ड्रेनेजा घातल्या, थोडे काढल्या. आता पावस येतलो ती ड्रेनेज ब्लॉक, उदक सगळे रस्त्यार. कोण स्लीप जावन एक्सिडेंट जावन पडत. कितले एक्सिडेंट जाले तेय सांगता. हडबडीत जाला रस्तो सगळे. कट मारीत सगळे सेफ्टीच ना, लोकांची सेफ्टीच ना. At least let them put this hot mix only that is straight. They had excavated this side of our road, and all our Christmas decoration went for a toss with all the dust. Okay, that is done. Then my granddaughter started getting sick with dry fever, not having any cold cough, dry, because this thing is affecting. And we have to close the doors and remain inside. In this hot summer, how can we close the doors and windows? And the government should take action and please put the tarring and give us relief. We are suffering. धुल्ल प्रदूषणाक लागून मांडोपा नावेलच्या थळाव्यांक त्रास जाता. अंडरग्राउंड लायटीचे केबल्स आणि नळाची पायपां घालपा खातीर पोरू ऑक्टोबरान खंय रस्ते खणिल्ले. काम पुराय जाले उपरांत कंत्राटदारान खंय योग्य तरेन आसले तशें डांबरीकरण करूंक नाशिल्ल्यान ह्या वाठारांत सध्या व्हड प्रमाणात धुल्ल जमला. ह्या धुल्लाक लागून नागरिकांक भलायकेचे त्रास सोंसचे पडटात. कंत्राटदारांच्या बेपरवाक लागून ही परिस्थिती म्हूण थळावे बेजार. सरकारान लक्ष घालून बेगोबेग रस्त्यार डांबर घालून आसलो तसो रस्तो दुरुस्त करून दिवचो म्हूण थळाव्यांची मागणी. डोर ओपन ना, घरामध्ये डोर ओपन करणार. आम्ही शिंपण उदो खबर झाली, उदो सोपली. आम्ही 3-4 पाटी त्यांक कळणी बाबा आम्ही डेव्हलप, वी आर हॅपी टू डू द डेव्हलपमेंट. प्रॉब्लेम काय ना. प्रॉपर प्रोसिजर तुम्ही काढताय, तुम्ही टेंडर, तुम्ही कॉन्ट्रॅक्टर पैसे घेताय, तुम्ही वयताय आणि सफर जाते. आमकां किती त्रास जाता. अरे कोणाय रे माती काढली मरे तो दुसरे कोणी केला ते सारे फोडला. इले रोबल घालून इले ऍटलीस्ट शिमीट घालाय. Because once the rain starts, then what they put the cable underneath, that the whole this will be a drain like. It's a problem to cross one side to the other side. त्याचे इन्फेक्शन, म्हाका बी इन्फेक्शन, आणि दार बंद करून रावपाची आमी. केन्ना दार उगडले ना, 2-3 महिने झाले. आणि ते मिस्र आपण सांगले ना मॅडम करता आखे राशी मांडून गेला. आखे भितो डस्ट भितो. एक मनशा 2 मनीस न्हू, आखे फुल्ल सगळ्याक प्रॉब्लेम. ते म्हणटा पंचायत कितें इलेक्शन जातकीर पंचायतीक काम न्हू, इलेक्शन लागीं येता कितें येता धांव नाका. ही आता थोडी जाणां आख्खो स्ट्रेच पीपल आर फेसिंग प्रॉब्लेम. हो काडटा तेजेर घालता, तो काडटा, ते आपणाचे हेतून ना. आमकां कांय नाका, आमकां जाय हें सगळें सारकें क्लियर करून आमकां दामोर घालून आमगेलें लायफ आहा तें नॉर्मल हाडय. गोमंतक टीव्ही खातीर भीमा पाटील. सौर उर्जेचो फायदो गोंयकारां खातीर व्हडा प्रमाणात जातलो. तशेंच कुसुम येवजणे अंतर्गत सगळ्या शेतकऱ्यांक सौर पंप दितले
अशें आश्वासन उत्तर गोंयचे खासदार श्रीपाद नायक हांणी दिलें. जाल्यार सौर उर्जेच्या आदल्या येवजणेत बदल केला अशें वाळपय नगरपालिका प्रभाग 3 वॉर्डान खासदार निधींतल्यान उदरगतीच्या कामाच्या शुभारंभा वेळार ते उलयताले. आमचो एक गोंया खातीर आमी एक ट्रेनिंग म्हणजे एक कार्यक्रम दवरता तातूंत PM सूर्यघर मुक्त बिजली योजना हो एक प्रत्येक घरान आमी सोलर पॅनल लावंक शकता. ताजी जवळ जवळ 50% पेक्षा जास्त सबसिडी जी आसा ती केंद्र सरकार दिता, उरिल्ली राज्य सरकार दिता. सपोज जर 2-2.5 लाख रुपये खर्च जालो तातूंतल्यान खाली 50,000 रुपया नॉमिनल हे त्या घरकाराक भरचे पडटा. तागेलो जे कितें इलेक्ट्रिसिटी जातली ती इलेक्ट्रिसिटी तो वापरल्या नंतर जी उरता ती ग्रिडांक वता आनी ताजे पेमेंट सरकार इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट तुमकां करता. पण तुम्ही जे कितें 40-50 हजार रुपये मोडटले ते तुमचे रोखडेच भरतले आनी कंटिन्युअस तुमचें बील जें कितें 500,000 तें सगळें झिरो जाता आनी तुमी पयशे फारीक करपाक बरना, उलटे तुमकां तातूंतल्यान पयशे मेळटा. फक्त सुरवातेक थोडोसो इन्वेस्टमेंट आसा आनी हे आमचोय फायदो आसात, प्रत्येक घराचो फायदो आसात, परंतु आमी एक मोठो फायदो देशाक दिता. कारण आज जी आमचे वीज येता ती काही कोळसो जळटा, लाकूड जळटा, कितें कितें तरेतरेचे हातूंतल्यान जळोवन ते आमी खंय तरी एनवायरमेंट हे करतात. म्हणून जे काही आमची एक ऑब्लिगेशन आहा एनवायरमेंटाची की कार्बन प्रिंट जी आहा, एमिशन जी आसा कार्बनाची आमी कमी करपाक जाय. जाल्यार ही जर आमी घरांत बसयली जाल्यार जी इलेक्ट्रिसिटी आमी खंय तरी थर्मल इलेक्ट्रिसिटी आसतली किंवा डिझलाचेर किंवा हाजेर जी चलता कोळसो आमी जळोवन करता ते एनवायरमेंटाचो फायदो जातलो आनी आमी तोय फायदो आमच्या देशाक करूंक शकतले. आमकां ते कार्बन फुटप्रिंट कमी करपाक जाय जाल्यार हातूंतल्यान तें जातलें. अशें दोयेर ताचो फायदो आसा आनी चड खर्चिली ना. कारण देवान आमकां भरपूर ते सुर्यकिरणां गोंयांत वत भरपूर दिल्ल्या ताचो फायदो आमकां भरपूर जातलो आनी आमकांय स्वता पर्सनली ह्या घरकाराकय आपले बील जे फारीक करचें पडटा तें कमी जातलें. त्यामुळे सगळ्यांनी ती हे करची. दुसरी एक योजना आसा कुसुम योजना म्हणून, कुसुम स्कीम. तातूंत शेतकाराक जे पंप आसात पळय उदकाचे ते कदाचित ही इलेक्ट्रिसिटी दिसाचे पंपांक दिवंक मेळनाशिल्ली ती रातची दिवची पडटाली 2-3 बीन. आनी शेतकाराक आपल्या शेताचेर वचून आतां गोंयांत तशी व्हडली आमची शेतां ना, परंतु महाराष्ट्र किंवा इतर भाग जे आसात देशांतले तातूंत व्हडले व्हडले शेतां ताका रातचे 3-2 म्हणून वचचें पडटालें. कॅज्युअलिटी जाताल्यो, खंय सर्प चावताले किंवा खंय कोण रातचो काळखांत पडटाले अशें म्हणून. आतां कितें जालां ही जी कुसुम स्किमी आयल्या ती कुसुम स्किमीच्या माध्यमांतून सरकार जो आसा त्यो पंपाक सबसिडी दिता. हे सोलर पंप जर बसयले जाल्यार ताका दिसाचे जाय तेन्ना म्हणजे रातचे वचपाक गरज जागरण करपाची गरज ना. दिसाचो वचून ताजे केन्नाय पंप सुरू मारून शेतां आपलें उदक दिवंक शकता. ताजेर जवळ जवळ 60-70% सबसिडी जी आसा ती त्या कुसुम योजनेक मेळटा. ह्यो 2 ज्यो योजना आहा त्यो आमच्या सामान्य मनशाच्यो, शेतकाराच्यो आनी सामान्य मनशाच्यो 2 स्किमी अवेलेबल आसात. आमी ऑलरेडी सुरू केल्ले आहा. आवाज गोंयचो हें बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव समिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. सुबह से इतने बच्चों को कंग्रेचुलेशंस टाइप कर चुका हूं. किसी की बेस्ट कंपनी में प्लेसमेंट हो गई, किसी को बेस्ट स्कॉलरशिप मिल गई, तो किसी को बेस्ट फॉरेन यूनिवर्सिटी में एडमिशन. पारोल यूनिवर्सिटी जब से NAC A++ हुई है, स्टूडेंट्स की तो निकल पड़ी है. मध्यानराती ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळी मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात आवाज गोंयचो